बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 7 पहिली ओळ. साम 7 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. वय मगचनो सुमयाच्या आश्रयांत रावोंक ताचे संगी हो थोडो वेळ करसूंक आमी सांगाता जमल्या आसता दिंबी गेल्या ताका आमी नमान करया. तो आमचे मदें हजार जाता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान. गावया आमी गीत E47 पेज 135. सुम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्र जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्र जिविताची. तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय सोम्याच्या हजरपणांत आमी रावया. त्याच्या आश्रयाखाल आमी आसतना, त्याच्या हजरपणांत आमी आसतना, त्याचे वाटेन आमी चलतना, त्याच्या कृपेंत आमी जियेतना सुमे आमकां सोडिना. सुमे आमचे सुमे आसोन आमचे थंय काम करता. आमचे मुखांतर जायतीं ताची विस्मिता आसर्यां तो करता. ताची कृपा आमचेर वतून आमचे मुखान जायत्यांक तो कृपेन हाडूंक ह्या संवसारान आमच्या एका दिसपडत्या जिवितान मिसावान आमकां सांगात तो आधार दिता, बोळ दिता. ते सुमयाचें बोळ ताची कृपा आमी जोडया. ताका मान करया, आराधन करया, ताका नमान करया. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान, तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून
तुझो आयला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सम्या तुकारादान माननी महिमा तो आमचो समी म्हणून सोडवंदा देवाचो देव राय सराय वैज आमचे सर्व संसास्त्र आमचे तारण आमची कृपा आमचे बळ आमचे देव तो सगळे जावन आसाय समी आमचे सवय आसा हो पवित्र संक्रामेंतात आमचे खातीर हजार जाला तू राखून आसाय तुझ्या परचेक तूं पळयता तुझ्या आश्रयाखाल आशिल्ल्यान तूं राखताय सांबाळताय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We worship you Lord, we adore you. Hallelujah. कीर्तन 7, 8, 9 आणि 10 ओळ. Psalm 7 verses 8, 9 and 10. देवाचें उतर आमकां म्हणटा सर्वेस्पर राष्ट्रांची मनसुबी करता. हांव प्रामाणीक आनी निरापराधी देखून म्हाका फावो तो न्याय निर्णय दी सर्वेस्परा. नसत्यांच्या खोटेपणाचो अंत कर. प्रामाणीक मनशाक थीर रावोंक दी. तूं मोना आनी काळजां पारखिताय देवा नितीवंता. देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता. प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तो सांबाळता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. कृपेच्या काळार आमी आसां. आमच्या जिणयेचेर आमी एक नदर घालता. देवा ते आमी परत येवच्या कृपेंत आसच्यात. आमच्या येवच्या एक कश्टांचेर अडकळींचेर आमी झूज जैत जोडच्या समी आमकां आपयता. ताच्या आश्रयांत आमी आसूंक प्रामाणीक आनी नीट वाटेन आमी चलोवंक तेन्ना समी आमच्या आदाराक येता. तो आमकां दंडळूंक दिना. आसमसर समेयाते आमी आसतना समेच्या मोगान खुरपेन जियेतना ताच्या वाटेन चलतना तो आमचे थंय विश्वासी जाला. तो आमचे थंय आमकां मेळोवंक आयला. आमच्या आदाराक आयला. हर एक आमच्या कश्टांतले संकश्टांतले ताणें आमकां निवारल्यान. आज सकाळ आमी अर्घां दिवया. प्राशीत काळाच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसां. हो 4थो हप्तो आमी संपोवन आसां. देवान कितें सक्कड केलां आनी प्रत्येक तरान जेसू थंय सगळें नियाळ आमच्या मती घान त्या सुमयाक आमी अर्घां दिवया. ताची स्तुती करया. ताच्या हजरपणांत आमी आसां. ताची कृपा ताचो मोग आमी अनुभव करया. गवया आमी गीत I2 पेज 177. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव गायतां. ताळयो पिडून आमी गावया. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वर्ती समिया सगळी सृष्टी ती वाखनतेली. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वर्ती समिया सगळी सृष्टी ती वाखनतेली. ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली. ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली. वै समिया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. समयाक भियोन आमी चलतना ताच्या आश्रयांत आमी आसतना आमकां कसलेंच बेना भिरांत ना. तो आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, कृपा दिता. आमचे थंय विश्वासी जाल्ल्या समयाक निरंतर अर्घां दिवया. स्तुती करया. सर्वेस्पराक भियेवन
तुम्ही सला ताच्या उतरांक कांदिया बरी चिनीची येया वाईटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेच पोराक प्रिये तुम्ही सला ताच्या उतरांक कांदिया बरी चिनीची येया वाईटा पाट करा जैताचे वाटेर मुखार सरा ताचे नदर लाया तुम्ही मुखामोळा तुमची पळजळतेली ताचे नदर लाया तुम्ही मुखामोळा तुमची पळजळतेली सर्वेच पोराक नावाळा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेच पोराक नावाळा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया वैसमी सगळें खोटेपण सगळें वाईट नाश करतलो आमचे खातीर संवसारी आयिल्लो त्या दुस्मनाक सैतानाक ताची कामां नाश करूंकच जाय समी जैत वेल्लो आमचे थंय आमकांय ताच्या जैतान वांटेली करचो ताच्या आश्रयान प्रमाणीक जावन आमी जियेतना मुखार वेतना बावडटान मुखार चलतना ताची स्तुती करतना आमचे थंय काम करचो देव सदांच आसचो देव आमकां सांबाळचो आमकां निवारलो ताची स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया आमी सर्वेच पोर आमचो देव खोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेच पोर आमचो देव खोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचे नदर लाया तुम्ही मुखामोळा तुमची पळजळतेली ताचे नदर लाया तुम्ही मुखामोळा तुमची पळजळतेली सर्वेच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया ताची स्तुती करया हालेलुया 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 सम्यार गानियोगा महिमानी स्तुती वंदन तुका तुमचो देव आमचे बोळ आमचो आसा आमकां चलोन व्हरताय आमचे सवय तूं आसाय जियेताय वस्ती करताय सर्विज्ञान वरांतली तूं आमकां राखताय सांबाळता आमचो जीव तूं राखता तूं आमकां मेळोवंक येताय सम्या तुजी कृपा वरती तुजो मोग व्हरता तुजी काकूळट वरती सम्या We thank you, we praise you, we glorify you. Hallelujah, 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 Samya, hallelujah. प्राचीत काळाच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसा आज निमाणो दीस 4थ्या हप्त्याचो फाल्यां जावन आमी 5व्या हप्त्याक मेट करता चड आनी चड ह्या दिसांनी आमी नियाळटा जेजूक कशें धरूंक गुटमोळ करतात आनी ताचे विरोध मांडणी आनी करतात जायते विरोधी ताचे विरोध उडतात हेच्या पयल्या वचपान जेरेमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत जेरेमिया प्रवाद्याक ताचे विरोध मांडणी म्हणून आमी आयकता जेरेमिया प्रवाद्या विरोध मांडणी करतात पूण जेरेमिया प्रवादी अशें सांगता जेरेमिया प्रवाद्याचो ग्रंथ वचवर 11:20 एकच वळ आमी काडया
जेरेमिया 11:20 पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीक न्यायनिती मनसुबी करताय, काळजां मनां तूं पारखीताय, तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. एक प्रवादी देवाचो मनीस तो, द स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड म्हणटा आमी, तो ताका ताचे विरोध मांडणी केल्यारय भियेना. दमरो इल्लेशें बे आकान भोगता, पूण तो देवा सोवे आसतना, सगळें देवाचेर सोडतना, ताची पातयेनी तो उसारता परगडतना, म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देव ताका निवारता म्हणलो बरोसो व्यक्त करता. पळय मोगाळ भाव आनी भयणी, आमच्या जिवितांत आज आमी देवा सवे आसांव तर हो प्राचीत काळ आमकां एक दिल्लो अवकाश पळोवंक आमी कशें ह्या संवसारांत जियोवन आसांव, संवसारी रितीरिगी, वा आमी सर्गींच्या त्या जिविताक तयाराय जावन हें जिवीत घेता देवाच्या वाटेन प्रामाणीक तरान एक बरें जिवीत जियोंक, वायट साडूंक आनी देवाचेर संपूर्ण विश्वास आमी आसा करूंक. आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, खंडीत येतात. आज संवसारांत विकाळ वारें झूज आसा. आमचींच मनशां गल्फांत हेरा राष्ट्रांनी आसात, बियांत आकांतांत आसात, पूण आमी तांचे खातीर मागल्यार, सगळें सोम्याच्या हातांत सगळो तक्रार आमी दिल्यार सोमी आमच्या आदाराक येता. आमच्या मनशांक तो राखता, ताच्या दुतांक तो धाडता आनी आमी हें बावडतान वळखोंक शकता. दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता, कित्याक ताच्या हातांत आमी शाबीत आसता. देवाचो हात आमचेर आसा जाल्यार, सगळें आमी ताचेर सोडलां जाल्यार, ताणें आमचेर, आमच्या मनशांचेर, आमच्या कश्टांत वा आमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्यांचेर हात दवरला जाल्यार कोणायकी आमकां देवाच्या हातांत काडूंक जायना, दुस्मानाकी जायना, कोणाकच पयस करूंक जायना. पूण आमी हें करचें, आमी पातयेवचें, मागचें, देखून आमी दिसान दीस सोम्या मुखार येता. एक थोडो वेळ आमी कृसिता, एक अर्दें वर आमी दिंबी घालता आनी ह्या दिसांनी प्राचीत काळार इल्लो त्याग करता, उपास करता, प्राश्चित करता आनी आमी उरलेले आमी हेरांक दान धर्म करता, हेरांच्या कश्टांत आमी मेळटा वा तांकां आदार दिता आनी हें सगळें देव पळयता. मोगाळ बाबा आनी भयणी, एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया सकळां मागया. आज ह्या सक्रामेंतांत आराधना आमी करता आसतना जशें जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, म्हजो तक्रार हांव तुज्या हातांत सोडतां. आमी तेंच म्हणया, सोम्या हांव म्हजें जिवीत, म्हज्या मनशांक, म्हजें कुटुंब, म्हजी खंत, म्हजी बेसाराय, म्हजे कश्ट, म्हजे तक्रार तुज्या हातांत सोडटा. आमकां आमी दिव्या सोम्या थंय काकुळट आसा, सोम्या थंय कृपा आसा, सोमी सगळें पळयता, सोमी सगळें सांबाळटा. तर सगळें सोम्याच्या हातांत दिवन आमी गव्यां गीत समर्पण करून तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो सोम्या. E9 पेज 112 E9. Puro, maka tuns puro, tuns moso gowli boro, tuns puro, maka tuns puro, tuns moso gowli boro. Pos kartai tun diun soro, दुश्मना ताउन कन पारो. पोस करताय तू दिवं सरो, दुश्मना ताउन कन पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस मोजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस मोजो गवळी बरो. पळय सांगया सोम्याक, तुंस म्हाका पुरो, तुजो आधार म्हाका पुरो सोम्या.
जेजून सांपावलाक म्हळें म्हजी कृपा तुका बरो. असमी आमकां म्हणटा एकल्या आमचे कडेन उलयता, आमकां मेळोंक घेवन सोसून वयर सरगार आसलो न्हय, बगार आमकां आमचे सवय आसूंक मनीस जालो इमानुएल देव. बो पवित्र सक्रामेंतान उड्या रुपाकार आमचे सवय सदां काळ आसचे. तितलो खालतो आनी किरकोळ तो आमचे खातीर खालतो जाल्लो. आपले देव पावन लिपोवन मनशार पार उंड्यार पार तो आसा. सगळें ताका आमी दिवया. आमचें जिवीत दिवया. आज आमी सुकले हांव सांबरो, पयस गेले हांव सांबरो, संवसारांत विविध तरांनी आमी बुडोवन गेले हांव, राठा वळेनी आमी समयातान पयस गेले हांव सांबरो, पूण तो आमचे तान पयस वचोना. तो आसा, तसो आदार आसा. आमकां समर्पण करून मागया आमी, तूं आदार सुमया म्हाका. तुंसादार म्हाका तुंसादार, तुंसरगार पावोवचें दार. तुंसादार म्हाका तुंसादार, तुंसरगार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. तुंसादार सुमया तुंसादार, तुंसरगार पावोवचें दार. तुंसादार सुमया तुंसादार, तुंसरगार पावोवचें दार. पळय सुमया आमचो आसरो, आमचें बोळ, आमचें सर्वस्व तो. सुमी जावन आसा आमचो जीव, आमचें जिवानपण. आमचो बरो गवळी आपल्या इश्टा बसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो. आमचे बसो जीव सैत दिल्लो. खुर्सार आमची पातकां पिडाशडा कान, सैतानाची कामां नास कर. मरण आमचें भें बिरान सगळें कान. आमचे तक्रार आमचे कस समजो सोसमे. आमकां आमच्या कश्टांत आमच्या खरी एका परिस्थितींत आसून आमकां जैताच्या वाटेर चलोन वचचो समिदो. सगळें सुमयाक दिवया बावडटान. हो संवसार आमी भेटोवया, विविध राष्ट्रां फुडाऱ्यांक भेटोवया. आमची पवित्र सभा ह्या आसा खरी एक वडील, खरी एका भाव भयणीक आमी भेटोवया. आमची कुटुंबां आमी भेटोवया. ह्या वर्सा आमी आमच्या दियेसीजेन भुरग्यांचें वरस करता, भुरग्यांक भेटोवया. ह्या दिसांनी परीक्षेक बरोवन आसा धावेची, तांची परीक्षा आनी हेरां कितें तांच्या परीक्षेक तयारी करता सगळीं भेटोवया. तांकां जाय अशी कृपा आमी मागया, बोळ भलायकी मागया. समी हरी एकला थंय आसा काम करता, आमी पाती येवन मागया, भावार्थान मागया, विश्वासान मागया. आमचो भावार्थ सोडोवचो तो, बरो असो वाडोवचो. आमचे सवय आसून सगळें करचो समय. आज आमकां आमची कुटुंबां मोगाच्या मनशां कोण कश्टा संकश्टांत आसा, जेजुतान पयस आसा, एका रितीर बांद पसंत आसा, ते बंदड्यांतले समी तांकां सुटका दिवं म्हणून आमी मागया. आमचे खातीर आमी मागया. आमी समयाच्या वाटेन आसूं, ताच्या सरपणान ताच्या मार्गार आमी जियोंक, ताचे सांगाता आमी जियोंक. आमचो एकवट, आमचो संबंद देवा आनी पेल्या थंय बरो आसूं मागया आमी. समी आमकां आदार दिता, फावो करता, सर काळोख पयस करता, बांदपास पयस करता. आमच्या मोगाच्या मनशां कोण आज आमचे कडेन मागणें विचारलां, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां, तांकां समर्पण करून आमी मागया. समी हातूंच फावो, आमकां हातूंच फावो. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो, तुंस मोचे वाटेक दिवो. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो, तुंस मोचे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवडावन काळो, बरवशाचे कीन फांको. जीव दिलोय धांवडावन काळो, आमकां जीव दिवन बरवशाचे कीन फांको. बरवसो दिलाय,
तुन्स फावो सोम्या तुन्स फावो तुन्स मोचे वाटेक दिवो तुस फावो सोम्या तुस फावो तुस मोजे वाटेक दिवो तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी खरो तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुस मोजो गोळी बरो तुन्स आदार सोम्या तुन्स आदार तुन्स सरगार पावों शेंदा तुस आदार सोम्या तुस आदार आमचे आतबान आमी मागया सगळ्या खातीर मागया पावों सोम्याची कृपा आमी घेवन मागया पावो सोम्या तुन्स पावो तुन्स म्हज्या वाटेक दिवो मुझे वाटेक दिवो दोनी हात बारया स्तुती करया हालेलुया 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 सोम्याची कृपा आनी काकूळदम शेर तो वता या आमी घेवया आमच्या कुटुंबा खातीर संवसारा खातीर विविध गरजां खातीर आसी मागया सोम्या आमची दया कर काकूळच कर तूं मात्र एकलो आमकां वळखताय आमची काळजां मनांतून पळयताय पारखिताय आनी आमकां आशिर्वादीत करता सर बांदपास बंदडेंतले वायटांतले आमकां राग सांबाळानी निवा हरी एकडाशडा कंत बेसराय सगळी तुज्या नांवांनी आगरी जेसू बंदेसां तुवें जोन दिल्ली ती कृपा सोडवणेची आमचें तें वाडोवन आमच्या घरांनी आमच्या हरी एका कश्टान हरी एका पिडेशिडेन वाडोवन दी आनी आमी बरीं जावन सोम्या तुका महिमा देव तुजे रासुजी कशी योजना आमची ह्या संवसारांत आमच्या हरी एका गरजांनी सोम्या दिसोवन दी आनी तुका महिमा जावं वी प्रे लॉर्ड इन युअर नेम सोम्या तुज्या नांवान आमी मागता आमकां आनी हरी एकल्याक आशिर्वादीत कर तुज्या गोपान सदांच दवर आनी तुका आमी अखेर पर्यंत तुज्या एकवटान आनी एकामेकाच्या एकवटान आसूंक आमकां फावो कर Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Lord, fill us with your grace. Hallelujah. आमी आमचे गरजो बेळीत आसतना आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी सुबार कडेन रेतीर सलोन आसा राणीपुरांत आमी रेतीर सुरू केल्या मुखल्या हप्त्यांत पानेरी गरजेन रेतीर आसा हांगासरी सुडकेची करिज्माची विशेष रेतीर मंदिरांत सलोन आसा येवच्या हप्त्यांत ह्या मार्चाच्या अखेरच्या दिसांनी 26, 27, 28 तीन दिसांची विशेष हांगा जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ आसुवें इंग्लिशांत हिलिंग डेलिव्हरन्स रेतीर बँगलोर टावन क्रिस्टोफर ब्रदर क्रिस्टोफर आनी पंगड येता लायट ऑफ क्रायस्ट तांचे सुवें एक यासाकी आसतलो अशें 3 दीस ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार 9 तावन 5 वरां पर्यंत इंग्लिशांत हे अपुर्बायेचें कन्वेन्शन वा ही रेतीर सलोन व्हरतल्या हाचे खातीर तुमी मागा आनी ही रेतीर बरी जावच्याक समेसांग कुरपेची जावच्याक आमी मागया ह्या दिसा वासुवें हांगासर आयिल्लें त्या दिसा बेडयता हांव जल्म दिवसाचरण करची फ्लॉस लोबो प्रेसिल्ला कास्टेलिनो 75th बर्थडे जेसी पेरेरा बर्नार्ड पिंटो बर्थडे UK क्लेया डिसोसा 40th बर्थडे दुबई Sean Maclean D'Souza Tokur first birthday of Calin Ruel Almeida तशेंच Charlotte D'Souza बचपे अर्गांची ते सवा होली एंजल्स आनी संता भक्तांच्या मानाक रुई लोबो Valencio Mendonça Belman Gracie Mendonça कुलशिकार Elias Telis Saletur Velankari Mayacha Mana Sir Besang Nele Fair Dice Maria Mana Winifred Vina D'Souza Anil D'Souza Avisha D'Souza John and Elena Sequeira Binder Pratik Tesava Alston Dice Personal Intention The Say Pilgrim Tour to Europe Countries by Mina Vinita Lobo Dubai Davidin Zallan Samiura Askarta Birthday remembrance of Vincent D'Souza and Gerald D'Souza आणि एक ते 6 Vincent D'Souza तशेंच Gerald D'Souza पुलगंतल्या आत्म्या खातीर शांती नरोना आनी कुटुंब कुडियाळ ग्रेटा मॅनेजर शिरवा प्रेसिल्ला पीटर पुलगंतल्या आत्म्या खातीर
Devadin Philomena D'Souza, Father Nicholas Pereira Bajpe, Sir पूर्व संघातील कुटुंबांतल्या एलायस तावरो बचपे गरजेवंताच्या आत्म्या खातीर एकतेसाव फ्रांसिस सल्डाना मिलाग्रिस मँगलोर जॉन बॅप्टिस्ट आणि सबीना डिसोजा मुल्की अँटवानेट जोसेफ कटिंचियन कुवैट बिरजोई जोसेफ कटिंचियन कुवैट पुलगंतल्या आत्म्या खातीर लिना डिकोस्टा आंजेलोर 15th डेथ एनिवर्सरी जोकिम फिलिप डिसिल्वा देवदिन आल्बर्ट मोंतेरो मारियान लुइसा मर्लिन कस्टेलिनो मैना सौडास रायमन मोंतेरो जोसेफ फन्सेका सेकंड डेथ एनिवर्सरी लॉरेंस डिसोजा ओमसूर परंगपेट तशेंच आगोस्टीन लोबो 15th डेथ एनिवर्सरी निड्डोडी ते सावन सुवे आमची ते सावन भेटोन सुमेचे बेस्ट सावन जोन घेवया. म्हजें नांव विवान मिनेझे सर. हांव हांगा गांवांत हमेशा भोवंक येता आतां लेगीत पयले फावटी पप्पान हांगा रेट्रीट काडलें. जाल्यार कोंकणी येता की कोंकणी उलयतात तुमी? जाल्यार कोंकणीत उलयता. हां आनी कोंकणीतच मागणें करतात की मागणें कोंकणीन करतात दोनी मुखार. हां कितलो वेळ मागणें करता सदांय? सद्दां अर्दो घंटो अर्दो दनपारां अर्दो 20 मिनटां राती अर्दो घंटो. हां परत मागणें करतात. पुरो जायना तुका मागणें करचें डॅडीन? जायना सदांचें मागणें. बरें करताय की? अरे डॅडी सांगता रावताय. आतांची तरणाटी कोणी मागणें करूंक आयकना. ताडे वाटेन उल्हास या म्हाका डॅडी सांगता वचून जायते मागणें करता तो. पप्पा मम्मी हांव आनी धाकटो म्हजो व्हडलो भाव आसा तो BSc IT करता आतां जस्ट 12th बोर्ड्स दिवन आयतो 2 दिसां पयलीं पप्पान म्हाका सीद हाडलें. हां वेरी गुड. रेट्रीटीक. हां खुशेन आयले की खुश नासतना आयले? ती काय इश्ट सकयल भोवंक गेल्ले न्ही कळंगा ती आनी पप्पान सांगलें तूं रेट्रीटीक तेज्या मागीर रोज घेवन तुका. वाव वेरी हांव गुड. एकदम खुशी खुशी आयलो. हां धांवन वचोंक पवन हांगा रावलंय की? रावलंय की तूं? बसाचें म्हण बगलें तुका हांगा तो. You felt like staying here? Yeah, I felt like staying. Ah, very good. You enjoyed the prayers? I enjoyed it How did really you very much. The teaching also was new to me because हांव ते ताबूर गेल्लो ते दुसरे आसता ते कशें दुसरे व्हडले जाणांचे शिकयतात न्ही हांगा कशें म्हणल्यार सगळ्यांचे सदांचे शिकयतात तशें काल्यां शिणी हेची जिणी आनी पुरो तशें. You like it? म्हाका बरें. Very good. ताली वाटेन उल्हास या. You like that? Yes. Thanks sir. Praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Idzie nam dziewięćdziesiąt Sania Lobo, हांव आरबा बिरगजिता. फोर्सफुली आयिल्लें हांगा त्या रिट्रीटाक. म्हाका पोट्टे वचोंक घातलें, पुरो टिकेट्स पुरो जाल्ले, ते कॅन्सल केलेले. कित्याक म्हळ्यार हांव डिप्रेशनांत जाल्ली, डिप्रेस जाल्ली, म्हज्या लायफान दिल्लें 1 वर्सांतान समस्या जाल्ले. सो मस्त डिप्रेशनान जावन म्हाका खंयी वचोंक नाका जाल्लें. हांव फॅमिली डे उलोवनचें सोडलें. जस्ट तांची नाका म्हणून जाल्लें. पुरा जेजुतान पयस गेल्ली. हांगा कशें बगलें तुका? हांगा पुरा ओके 2 days हांव नॉर्मली शिकताली कोणाडे उलोवंक नाका. ताच्या मागीर मम्मीन इल्लें सांगलें. ताच्या मागीर म्हाका खुशी भोगली. आमी जेजू थावन पयस गेल्ले म्हजी मिस्टेक आनी जेजून म्हाका पार्टी हाडलें. हालेलुया. ताली वाटेन देवाला नाम घेतात. जेजुतान पयस गेलो आनी पाटे येयलो आनी भोगता जालो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू गॉड. ब्लेस मी. थँक यू. Praise the Lord. गीत नंबर ये 76 ये 76. मागणे वो पास्तांदन करू सैतानाचे जुस्तेल्या धैरा भविस्तानाचे कुरपेन जिये पेसारतेल्या सर आमचे सकते ठाकुरतेच्या बापा दयादक पोविजीनी जीव कुरपालाव बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी प्राचीत काळाचो 4थो हफ्तो संपयता. भोव लागीं आसा आमी पस्का बेसाक तयाराय करता आसतना ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळची वाचपां आमकां म्हणटात. सुम्याचेर आमी चड आनी चड बरवोसो दवरून आमकां आमी ताच्या हातान समर्पण करच्याक, ताची दया काकुळट आमी जोडच्याक आनी ताची कृपा घेवन सुम्याच्या जैतांत आमी वांटेली जावं. एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. आमचेच खातीर आमी काकुळट मागया, कृपाय मागया. आमचें जिवीत, आमची मनां काळजां सुम्याक उक्तीं करया. आमी अस्कत म्हणलें वळखोन ताच्या आदारा विनय काकुळटी विनय आमच्यान कितेंच करूंक जायना म्हणलें वळखोन ताची काकुळट मागोवन ह्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमकां तयार करना. आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकना, पूण तूं काकुळटीवोन देखून आमची काळजां राख आनी तुज्या कुशीच्या नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा, त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मांडण्यो उगडाप्यो केल्योय, पूण हांव जाल्यार मरूंक व्हरतात तसले सादे बळे शेळये सारको जालो. फळासोवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उडास उराणा जावच्याक जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मांडण्यो करतले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजां मनां तूं परकिताय, तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें परीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हजे पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका निवार, ना जाल्यार सिंहां बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत, तेदवा कोणूच म्हाका वांटोवंक सकना जायत. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी. सर्वेस्परा, मनशाची मनां आनी काळजां परकितेल्या नित्यवंत देवा, फातकी मनशाचें खोटेपण नाश कर, पूण नित्यवंत मनशाक तूं सांबाळून धर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परस म्हजे राखणेचें ढाल, तसूं ताची कुशीक पळतेल्यांचे तारान
वय मुजो देवस नित्यवंत म्हूण सुबेदार आनी ताचो राग पेटता दिसान दीस सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. देवाचे उतार आयकोन बरे आनी उदार काळजां सांबाळतात आनी तिरासानेन फळ दितात ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. जुआं परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका तुका सम्या. सम्या. जेजूची उतरां आयकोन लोकां सम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें, निसावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी होसू. हेर वस्तो क्रिस्त म्हणाले, पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेयांतावन येतगी. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहेमान तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्हय. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धर्न कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालोना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धर्न हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फरिसेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवल्यात गे. आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फरिसेवां पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानिल्लें आसा. नियमशास्त्राची वळख सैत नातलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप पडला. थंय जमलेल्या फरिसेवां मदले निकोदेम एकलो, तो आदीं जेजूशी गेल्लो. ताणें तांचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचे नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तुंय एक गलिलेयागार गाय. पवित्र पुस्तक वास, गलिलेयांतावन कोणीय प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुझ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो श्लोक आमकां म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. आमी केन्ना ह्या प्राचीत काळार आमी नियाळ नासांव, देवा थंय आसांव. ताच्या आश्रयान आमकां कश्ट ना म्हणून न्ही. येतात आयच्या पयल्या वचपान पळया जेरेमिया प्रवादी ताचेर मांडणी करतात, विरोधी. तो कितें म्हणटा, लास्ट वाक्य आमी आयकलें, म्हजो तक्रार हांव तुज्या हातान सोडतां. आयच्या वांजलान पळया जेजूक पाती येवंक इन्कार करतात. गलिलेयांतावन ताणें येवी येतगी. ताका लागून पंगड जाले. पूण एक वाक्य आमकां म्हणटा, कोणेय ताचेर हात घालोना. जेजूक धरलें वय, मारलें वय, ताणें जीव दिलो, पूण ताणें ताच्या कुशेन दिल्लो. देवाच्या कुशे येवचे ना प्रकार. जेजू कसोय मरोना. ल्हान आसतना 2 वर्सांचो ताका लगडगडये जालें. वादाच्या लोकान ताका वयरतावन सकला लोटून घाल ताच्याच गांवांत. वा देवळान ताणें शिकयतना ताका कितेंय करये जालें, कशेंय मरना. कित्याक तो देवाचो पूत, देवाची कुशी येवजन. देखून आमी केन्ना देवाच्या कुशे प्रकार ताच्या येवजनांत ताच्या हातांत आसांव आनी ताच्या हाता खाल आमी आसरो घेता. आमकां कोणाकय कितें करूंक जायना. तेदळा देव आमच्या पक्षेन आसा, आमी ताच्या पक्षेन आसतना बेना. आज एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, पळोवया आमी कशें आमच्या जिवितांत सुम्यातय आमी आसांव. झुजोंक आमी आमचेर झूज मारूंक, देवसराचेर झूज मारूंक.
वायटाचेर झूज मारूंक आनी तेन्ना मात्र आमी देवाच्या हातांत आसा. ह्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान सुमयाची कृपा मागया. आमेन. गीत नंबर C12 C12. मरण तुझे समरमता जिनी आमची समर्पिता पातकां घेऊन लजेन येता बोरवोश आमच्या आमकां तुपा भोगोस आम्हा पातक्या सोम्या काकुळदारा घेवुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं घेवुंडो सोम्या अशें भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. जातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक जेन्ना की पयस बेच्या दबाक सर्वेस पवन म्हणून घे. भोव कनवळ्या बापा ही आमची दाना प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरोधलेल्यो आमच्यो निबोर खुशयो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण तूं वाडयताय आनी क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं ससनाचें इनाम तूं आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या सगी तुका जय जय सर्वेस्पोरा जय नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवान जातसताने काल्स घेतली नव्या आंदीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशे बसोत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतसो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन झाला हो भावार्था सोगुट आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सोनं आणि सर्वची काळ सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कोण रगसेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बाप्पा पिटर पावल आमचे गोळी बाप्पा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस तरुण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दम दता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष कर. सारनोळम सुगडनार जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे माटतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी सदांच आमचे सवय आसा आमकां सर वायटांतली संकश्टांतली निवारता. सगळे आमी ताच्या हातांत समर्पण कर. ताणें शिकयल्ले मागणे आतां बावडटान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंद राजेचो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आस एकडी बोर आमी शांती खातीर मागया. झूस अखेर जावन शांती समाधान स्थापन जावन मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे सवय सदां आसा आमकां निवारता. हरी एक आकांतांत हांव देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतात. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें दिवचे म्हाका फावना जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या
यात्रेक मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजांत धन्या दादोस तू कर येण्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी ख्रिस्ता प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मुझ्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र दिन्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटो आनी आमचें दिसपट्ट्या जिणेंत तुका मानू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. मन गीत गीत नंबर 5 आचल हांव सर्वेस्पर मुझ्या बोरबोशा कित्याक तूं भोव काकुळदा नितळ जावं कावला लेता तुज्या माय पासा आतां कर म्हाका नीत पारोत कर म्हाका सांबाळता अनवरांत आसतना भारता पडलेल्या वेळार उठयता बोरबोसो म्हजो घट करता मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां मागीर क्रुसाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, we are pleased to announce to you a special, unique Lenten mission, a healing and deliverance retreat in this month of March 26, 27 and 28, Thursday, Friday, Saturday, from morning 9 o'clock to 5 o'clock. It's a residential, cum non-residential. You can come and stay. You can also come and go, but it is a special retreat conducted by Light of Christ Community, Brother Christopher and his team from Bangalore. So please announce this to others, bring others. You do come and be blessed and healed by the passion of Jesus Christ, by the cross of Jesus Christ, healing and deliverance. Thank you. God bless you. ल्हाना भुरग्यांक म्हज्या सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडा जाय. संवसारी शिकाप जोडी जाय. सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजांत सगळ्या संवसारार खंय गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडारता आनी आसा करी जाय. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळीं 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हरी एका शनिवाराची मागण्या जमत आसात. त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाचें नांव सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतांत दैवी कलोरेत्री मंदिर मुल्की हांगासर हें वर्स भुरग्यांचें वर्स जावन आसा. मंगळूर दिएसीसीन देखून मंगळूर उडपी आनी भोंवतणीच्या सर दिएसीसी तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता अपरबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सदाभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा. तांचो भावार्थ गूण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान
वय यशस्वी प्रगती जोडतात सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्त काय ती जोड घेतात सगळी आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैविक मंदिरात धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर